आज तांणी प्रवेश करतना इलेक्शनाच्या वर्सा जेन्ना कोण प्रवेश करता तो एक आपलो विचार तिकीट सोदून प्रवेश करता. चड करून पक्षांनी तुम्ही पळयलां आसतलें कोणाचोय प्रवेश जो जाता तो तिकिटी खातीर जाता. पयलेचदां तुमी अशे पक्षान फुडारी भितर सरतात ते सांगतात की आमकां तुमचे कडच्यान कांय नाका, आमकां तुमचे कडेन संघटीत जावन गोंयान गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर एक चळवळ चलोवपाची आहा. हे जे डडडीतपणान जेन्ना सांगता तेन्ना अशें दिसता की सेल्फलेस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कशे आसचे ते हांगा हे पक्षाच्या ऑफिसांतल्यान आमी गोंयाक एक प्रतीक म्हणून दाखयतात. अशेंच आमी फुडेंय करतले. इश्यू असो आहा इलेक्शन जिखपाकूच जाय पूण इलेक्शन जिखपा खातीर मनीस इलेक्शन जिखोवंक शकना, लोक जिखयता आनी लोकां परस चड केडर जिखयता. आतां केडर शूड बी कमिटेड. केडर अशें जावन फावना की मोर्चाक आयले आनी ना इलेक्ट्रिसिटी बील वाडल्या आनी म्हारगाय जाल्या म्हणून आमी मोर्चाक आयले म्हूण सांगतात. तांकां कळ्ळें खबर ना कित्याक आयले ती. असो केडर जाल्यार तूं इलेक्शन जिखूंक शकना. तुमी ते फकत ईव्हीएम चिटींगूच करून इलेक्शन जिखचें पडटलें. आमी चिटींग करून जिखूंक सोदनात. आमकां कमिटेड लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचपाचें आहा. नंबर न्ही, नॉट क्वॉन्टिटी, क्वॉलिटी. क्वॉलिटी अशी की जी क्वॉलिटी गोंयकारांक दिसतली की बाबा हो आमचोच पक्ष. आमी कमी पडटात ना न्ही. तूं म्हणटलो हे 2 वर्सां पयलीं सुरवात करूंक जाय आशिल्ली. म्हाकाय दिसता, म्हाकाय पश्चाताप जाता की आमी मातशें लेट जाल्या म्हणून. पूण बेटर लेट दॅन नेवर. जेन्ना देवाच्या मनान आसता तेन्नाच थोड्यो घडणुको जाता. आज आषाढी एकादस बरो दीस आनी बऱ्या दिसा हांव तांचें स्वागत करतां. हांव तांचे बरोबर आसतलों. तांकां केन्नाच पिकासांव जावचें ना. हे पक्षान तांणी प्रवेश केलो न्ही इतलेंच हांव तांकां उतर दितां. बरें. प्रत्येक जेन्सी उलयतात. आयज पक्षाचें नांव नासतना आपल्याक फ्रंट सायड मेळनासतना सुद्धा एक खंयच्या जेन्सीच्या आंदोलनाक आपलो तेंको दिवपी आपल्याक त्या स्टेजीर वचपाक मेळचें ना, आपल्याक उलोवपाक मेळचें ना हाचेर विचार न करता पूण भुरग्याचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय, भुरग्याक न्याय मेळपाक जाय हाचे खातीर सातत्यान प्रामाणीकपणे प्रयत्न करपी असो आमचो अध्यक्ष आसा. जे अध्यक्षा कडेन आयज गोंयची जेन्सी जी आसा ती खऱ्या अर्थान गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून पळयता आनी आमी तांकां मुखेलमंत्री करपाक जे कितें करपाक जाय तें आमी करतले. आनी जशें दत्तराजान सांगलेलें की अदा कधी कितें तरी जालें जाल्यार आमी तुमचे बरोबर 24 तास आसतले. खंयच भिवपाची गरज ना. बरी युवा फॉरवर्ड टीम घेवन आमी मुखार या. आमच्या अध्यक्षाचे हात आमी घटमूट करूया. पूण इतकेंच सांगता जे आज धर्मेंद्र प्रधानान जे रेजिग्नेशन दिलां हाजी आमकां खुशालकाय आहात की आमी जैत जाले म्हणून. पूण ताजे वांगडा दुखूय आहा की हें रेजिग्नेशन मागता आसतना 20-21 भुरग्यांची जीव गेल्लो आहा. गोंयचो एक भुरगो आहा तातूंत भितर भुरग्यांक मार पडलेलो आहा, लाठी पडलेली आहा, लोकांच्या भुरग्यांची फाट पडिल्ली आहा. हेवूय जेन्सी विसरपाक जायना. हेवूय लक्षांत दवरपाक जाय. जाल्यार धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन जालें सगळें सोंपलें हें ना. पूण ह्या सरकारान भुरग्यांक रस्त्यार हाडून पूनम मांचुका सारको लोक 24 दीस उपोशण केल्लें आहा. ह्या मनशाचे सगळे त्रास ते आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी सगळ्यांत पयलीं गोंयान भितर आमी उलयता आसतना नरेंद्र सावयकर ह्या मनशान गोंयच्या युवकांक आयज वायटी म्हणलेलें आहा. हे प्रत्येक जेन्सी लक्षांत दवरपाक जाय आनी विसरपाक जायना. सरकारान जे 1000 भुरग्यांचे जे एफआयआर केल्यात गोंयांत 1000 ते फाटीं घेवपाक जाय. आनी ते जरी फाटीं घेना तर युवा फॉरवर्ड म्हणून आमी ह्या जेन्सी बरोबर आसतले. आमचे पक्ष ह्या लोकां बरोबर आसतलो. आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीची कितली परिस्थिती जाल्ली आहा खरेंच लज दिसता सांगपाक. एक टायमार मडक्याचो नंबर सुद्दां लीक जायना हांचे पेपर लीक जाता. इतली ह्या भारतीय जनता पार्टीची परिस्थिती आहा. केन्ना तुम्ही मडक्याचो नंबर लीक जाता तो पयला? केन्ना जावचो नंबर लीक चाराकूच जाता पूण हांचो पेपर लीक जाता ही आयची परिस्थिती आहा. ह्या भारतीय जनता पार्टीक आयज यूथ खोलार मारपाक लागिल्ले आहा. हांव इतकेंच सांगता आमचो अध्यक्ष गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आसतलो आनी ताका गोंयचो मुखेलमंत्री करपाक जे जे कितें करपाक पडटा ते जेन्सी आनी आमची युवा फॉरवर्ड करतली. देव बरें करूं. योगाक म्हणटा एक बरें डिसिजन घेतला तुमी आनी रायट टायमार घेतला. कित्याक आज जर आमी पळयलें आज आमच्या भारताच्या तरणाट्यांनी जे खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन 12 वर्सां खंयची पॉलिटिकल पार्टी 12 वर्सां करपाक शकूना ती आमच्या तरणाट्यांनी करून दाखयला. आज भाजपाचो जो घमंडी म्हणटा हांव घमंडी सरकाराचो जो प्रधान म्हणून आमचो हो आशिल्लो एज्युकेशन मिनिस्टर आमच्या तरणाट्या मुखार ताका इतली सकयल जाय पळय. सो जे खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन 12 वर्सां करूना तें आज आमच्या तरणाट्या भुरग्यांनी करून दाखयता.
आम्ही पळयलें की येदो व्हडलो आमचो मुवमेंट जालो इंटरनॅशनली आमची इंडियेचे म्हणजे इंडिया गव्हर्मेंटाचें नांव सामकें डिफेम जालें आनी रिएक्ट जावपाक गव्हर्मेंटाक कितलोसो वेळ काडलो गव्हर्मेंटांनी तातूंत भितर आमच्या भुरग्यांनी पयलीं सुसायड केले मागीर तांचेर जे एज्युकेशन करताले तांचेर टियर गॅस सोडले लाठी चार्ज करून भुरग्यांच्यो अक्षरशः म्हळ्यार सामको पयर एक इंदोरचो भुरगो म्हणजे एका फ्रेंडालो भाव ताणें आपल्या भावालो एक व्हिडिओ धाडलो ताची अक्षरशः फाटी फूल ओडून ओडून कात सोडली ही अशी परिस्थिती आमच्या तरणाट्याची केली आणि तांचो क्रायम कितें फक्त सरकारान एक चूक केल्ली एक मंत्र्यान ती चूक ओपन करून दाखयली म्हणून तांकां हो पनिशमेंट दिलो व्हडले व्हडले मिनिस्टर व्हडली करप्शनां करता तांचेर कोण एक्शन घेना आमचे जे तरणाटे भुरगे हे आमचे भारताचे भविष्य फाल्यां जर इंडिया कोणें चलोवंक जाय जाल्यार हेंच्यांनी चलोवपाक जाय हांचो जो आवाज आसा तो दाबून दवरपाक शकता आनी हांव तांकां एड्रेस करपाक सोदतां तुमी आज ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून जी जॉयन केल्यात एक बरें डिसिजन घेतला कित्याक बरें डिसिजन म्हणटा हांव तुमकां आज तुमी जॉयन करतकच तुमकां कितलोसो दबाव येवपाक शकता कितल्योश्यो धमक्यो येवपाक शकता खूब कितें कितें येवपाक शकता तुमकां पूण तुमकां भिवपाची गरज काय ना तुमचो यूथ लिडर आमचो मेशो आसा ताका आमी आमच्या परिवारा भितर वन मॅन आर्मी म्हणटा आमच्या पक्षान आतां तुमच्या फाटल्यान 3 लायन्यो आसा डिफेन्साच्यो एक लायन मेशू हांव जे आमी नवीनच गोवा फॉरवर्ड जॉयन जाल्यात ही लायन सो फाल्यां जर तुमकां जर कितेंय कोणें कसलोय प्रेशर हाडलो कसलीय धमकी दिली फर्स्ट फोन काडा कितले रातचो आमकां फोन करा आमी अवेलेबल आसतले समज जर आमच्यान करपाक जायना आमची सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा आनी सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स आसा तातूंत भितर आमचो दुर्गा आसतलो विकास आसतलो हे बाकीचे सगळे आमचे सिनियर मेंबर आसतले ते आसतले पूण तांचे फुड्यान पावपाक दिवपाक ना कित्याक तुमचो जो कितें हें आसा ह्या धमक्यो बिमक्यो म्हणून आसा ते आमच्याच लेवलाचेर आमी सुटावो करतलो तरी पूण जर जायना जाल्यार आमचो वाघ लायन म्हणटा तो आमी तो मुखार आसा तुमच्या जो आमचो विजय सरदेसाय आसा ताका आमी वाघ म्हणटा सामको आमचो तो तुमच्या मुखार आसा ताजे फुड्यान टक्कर घेवपाची आज गोंयांत कोणाक तांक ना जर एक आज गोंयांत फुडारी कोणें आसा जो कितें म्हळ्यार ही कॅन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हिज पीपल तो आमचो विजय सरदेसाय आसा सो तुमकां हाजे मुखार कसलीच भिवपाची गरज आसा कोणेंय जर हाजे मुखार खंयच्याय सरकारी डेजिग्नेशन पळयनासतना कोणाक तकली सकयल घालप ना कोणेंय जर कसलोय दबाव हाडलो कसली धमकी दिली फील फ्री टू कॉल अस एनी टायम वी विल बी अवेलेबल 24/7 तुमच्या खातीर आमी अवेलेबल आसतले आनी कोणें जर धमकी दिता त्या मनशाक घेवन थंय रावा आमी येता म्हणल्यार थंय रावा मागीर आमी येतकच तुमी वचा मुखाल्लें कितें तें आमी पळयता इतलेंच म्हणून हांव म्हजे 2 उतर सोंपयता 15 वर्सां आसा आमी केन्नाच खंयच्याच पार्टीन प्रवेश करूना पळय जे घडटा आतां ते गोंयानूच न्ही गोंया भायर सुद्दां तें पळोवन आमकांय दिसलें की एक बदल येवपाची गरज आसा आनी लास्ट 4.5 वर्सां आमी विजय सराक जे पळयता ते गोंयचे इश्यू घेवन तो झगडटा इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट रिलीजन आनी बाकीच्यो गोश्टी त्यो पळोवन आमकांय दिसलें की आमी एक बदल हाडपाची गरज आसा आनी जो बदल आमी जर आतां हाडना म्हाका दिसना आमी गोंय वतले गोंय ऑलरेडी सोंपलेलें आसा सो आमचें काम आमचे एक्सपेक्टेशन कांयच ना आमचें फक्त एकूच एजेंडा आसा आनी तो म्हणटा तो बदल हाडपाचो आनी तो आयज गोंयांत जर आमकां कोणा कडल्यान दिसता आनी एक्सपेक्टेशन आसा तें फक्त विजय सरा कडल्यान आसा आनी म्हाका अशें दिसता जो मनीस आयज पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट दाखयता वा ज्या मनशाक बदलूय हाडपाची इच्छा आसा तेजो एक रोल मॉडल आसता आयज म्हाका दिसता जेन जी म्हणटा तेंचो रोल मॉडल फक्त विजय सर आसा अशें न्ही की हांव पार्टीन इंडास करता म्हणून सांगता पूण हें आमी जेन्ना डिसिजन घेतलेलें सो आमकांय ताका पळोवन दिसलें की आमी कितें करपाक जाय म्हणून सो एज अ यूथ आमचे फक्त 3 एक्सपेक्टेशन आसतात फर्स्ट इज बेटर एड्युकेशन तें काबार जाल्लें आसा सेकंड एक जॉब ते तेंच्यांनी सेलाक काडलेले आसा आनी थर्ड एक डेव्हलपमेंट सो तोय हांगा सोंपलेलो आसा डेव्हलपमेंट बीजेपी बरें करता पूण गरज आसता तें कांयच करना आमचे हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा आमचे अशे कितलेच जाण आमी अशे क्लोज आमी अशे बरे मनीस थंय वचोन आयज वाचूना सिरियस आसता की ते जीएमसीन धाडटा अश्यो खूब गजाल्यो आसा बीजेपी डेव्हलपमेंट करता ना आनी बरें करता म्हणटा ते पूण खरी गरज आसता डेव्हलपमेंट काय जायना जॉब कितले जॉब दिला तुमीच विचारा बीजेपीक यूथ कितले जॉबलेस आसता पळया आतां आमच्याच भितर इतले जाण आसता एकलोय जॉबाक ना ह्यो खूब गोश्टी आसा ह्यो सगळ्यो विचार करून आयज आमकां पूर्ण खात्री आसा की येणारो सरकार गोंयकाराचो आसतलो आनी आमी एक्सपेक्ट करता की विजय तितून सीएम आसतलो ते सांगून हांव म्हजी 2 मिनटां सोंपयता आज आमच्या प्रवेश झाला
पावलाला फाटली कितलीशींच वर्सां वेगवेगळ्या पक्षा खातीर आपणें इनडायरेक्टली काम केलां, पक्षांत केन्ना प्रवेश करनासतना. पण आपल्याक अशें दिसपाक लागलें ज्या पद्दतीन गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय काम करता, तळमळीन काम करता आनी सातत्य दवरता की गोंय कशें मुखार वतलें. हो विचार आपल्याक ताजो भावलो म्हणून हांवें आज प्रवेश केला म्हणून. आनी अशें फक्त हाच्याच बाबतींत न्हू, अशें कितलेशेच तरणाटे येणाऱ्या काळा भितर आमकां जॉयन जावपाचे आसात आनी खुबशे लिडरूय आमकां जॉयन जावपाचे आसात. अशा वेळाचेर हांव मागतां की हाणें आपले दोन उतरां ह्या वेळार उलोवप करचें. खास करून तरणाटे साऊथ गोवाच्या विंगड भागांतल्यान ते आयिल्ले आसात. कुर्तुलीम आसात, पिंजे आसात, मडगांव आसात, फातोर्डा आसात, तातूंत नावेली आसात, कुंकळे आसात, कुडचड्यार आसात. अशा वेगवेगळ्यातल्यान यूथ जे आमच्या अध्यक्षाच्या फुडारपणा खाला आनी ताचें काम करून गोवा फॉरवर्ड पार्टी ते उत्साहीत जावन आमच्या पक्षांत प्रवेश करतात आनी खूब बरी खोशयेची गजाल. आमी आमच्या पक्षां भितर ताका वेलकम करतात, आमच्या परिवारां भितर आमी ताका वेलकम करतात. हांव जशी नांव घेतलो ताणें सगळ्यांनी येवचें, पण हो पक्ष प्रवेश सगळे जाण नागेश साळगांवकर हो एक तरणाटो फाटलीं 6 वर्सां तो वेळ्ळी गांवां भितर आनी कुर्तुरी गांवां भितर जो समाज सेवा करता, हाच्या फुडारपणा खाला ते सगळे जाण आमकां जॉयन जातात. हांव मागतां बाब नागेश साळगांवकरा कडेन ताणें पयलीं येवन पक्ष प्रवेश करूं. राजाराम रायकर, अजय लाटे, गौरेश बोरकार, सतीश नाईक, आदेश, अभी गुरव, परेश नाईक, ज्ञानेश कुमार, विजय कवळेकर, व्यंकटेश, हर्षद, जयेश नाईक, नाईक, तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.